Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जे कार्यकर्त्यांनी ठरयल्लें की हे फावटी आमकां तो कॅन्डिडेट नाका, तांकां भाभीचेर विश्वास आसलो, कविता कानोळकराचेर विश्वास आसलो, तो तेंच्यांनी आयज पूर्ण करून दाखयल्लो आसा. जो किरण कानोळकरांचेर तेंचो विश्वास आसलो तो तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिल्लो आसा. कितें डिसिजन घेवप जाल्यार सबंद कार्यकर्त्यांक विचारून हांव डिसिजन घेता आसा. कित्याक शेवटी हे राजकीय क्षेत्र आसा आनी राजकीय क्षेत्रांत आमकां फुडची वाटचालीची आमकां तयारी करपाक जाय. लाटमपाडसे मतदारसंघ आमचो फाटी उरतलो ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी जी 5 वर्सां अहोरात्र मेहनत घेतली ते मेहनतीचे हे फळ. ही फक्त सुरवात जाल्ली आहा. ही BJP सरकारान जे जे कमिटमेंट प्रॉमिसीस फेक प्रॉमिसीस केल्यात ते लोकांची नाराजी ही दाखोवन हे इलेक्शनाक दाखोवन दिल्ली आसा. ही फक्त सुरवात आसा. हेच्या फुडें जो आमचो विकास रावलो आसा हो विकास आमी करपाक खंय फाटीं सरचे ना. सगळ्यांच्या आदारान आनी सगळ्यांच्या विश्वासान फुडें वयतली आनी आमचो जो विकास आहा हो आमी करून घेतली. हातून वाजा फाटल्यान आमी सदां आहा त्याच्या कामां लागून आसा. जो तो वावर करता लोकां पासत हो म्हाका लोकांनी एक गिफ्ट दिला आनी तो गिफ्ट जावन आसा जें हांवें काम केलां लोकां पासत वावुरला. हे म्हजें लोकांचो म्हाका दिसता हो गिफ्ट म्हाका पावल्लो आसा. हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. यंग भुरगो तो आनी ताका घेवन फुडें बरें कामां करपाच्या विचारान जे लोकांनी ताका निवडून दिला तांकां हांव तेजेर सगळ्यांचे भरोसा दिवपाचो जे काम तेणें आपणाचें हाडलेलें हांव तेज्या फाटल्यान रावन काम करून घेतलो. आमदाराच्या सहकार्यान हांव मॅक्झिमम प्रोजेक्ट आमचे हे करपाक रेडी आसा आनी करतलो. म्हाका हांवें अशी पर्टिक्युलर पक्षाची शर्यत म्हाजी नासली. म्हाजे जे हांव एक शर्यतीक घातलो तो म्हाज्या ह्या सगळे जे मतदार आहा त्यांच्या वतीन म्हाजे जे विनींग हे आसा पळय तेचेर लक्ष दवरून हांव फुडें गेलो. हेतून इंडिव्हिज्युअली आमी जे एफर्ट्स घातले हे प्रत्येकान आपले योगदान दिल्ले तेतूरसून आमी फुडें गेले. आनी चड बरें पडले ह्यो मिटिंगी. ह्यो ज्या मिटिंगी केल्ले FNSाच्यो पोलाक लागून डबल ट्रॅक खुबश्या गांवांनी हांव वाड्यांनी भोंवतालो तेन्ना लोकांक खबर नासली. ठीक आसताले तोसो बारीक वस्त म्हणून जेन्ना आमी तांकां लोकांक एक्सप्लेन केलें तेन्ना तांकां गमन येयलें की हे खरेंच आमचें ट्युरिजम काबार जातलें म्हणून गोंयांत. आनी ट्युरिजम काबार जालें आख्खे गोंया काबार. आनी पळय तेणी तुमी जाणा आतां प्रायवेटायज केल्ले आहा एअरपोर्ट. 5 एअरपोर्ट प्रायवेटायज केल्या आनी खुबश्यो वस्तू आतां प्रायवेटायज करपाक लागल्या. अशें करीत जाल्यार डेमोक्रेसी काबार जातली गोंयची. आनी पॅन्डेमिक टायमार तेणी पळय इतले 20 लाख कोटी म्हणटा ते हाडल्या ते कोणाक पावल्या. हे लोकांक आमी गमूंक जाय. हे लोकांक आमी गमूंक जाय. लोकांक गमल्यारूच लोक उठटा. म्हाका दिसता अशें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पासून अश्यो मिटिंगी केलेल्यो जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस वयता थिंगा जिखपाची. I am very happy that Anjali has won and I owe this victory to my Sarpanch and the Panch members who worked and supported Anjali to reach where she is now. Last time you was with Congress and you won the same seat. Today you are with BJP, you won again. And we have seen that Santa Cruz state already BJP lost. What do you want to say on that? See, I really cannot comment on Santa Cruz because it's not my constituency. I think you have with Congress today. What will be the result? I am with BJP today. Yeah, today you are the BJP. That's why I am asking you. Last time you were with the Congress, the same candidate won on the Congress ticket. Yeah, no, I am asking about Santa Cruz and even Talegaon. No, I cannot comment on Santa Cruz, but Talegaon, I think it's. I only have to thank the people, like I said, because they trusted in us. They voted for Anjali. हांव सांग सोदतां की ही जी संदी म्हाका दिल्या हे संदीचे लोकांक लागून हांव भरपूर काम करतलो आनी लोकांक एक विश्वास हें दाखयतलो की जें कितें आमी कश्ट करून वाडकाराक निवडून दिल्लो ते वाडकारान आमकां आमचो उगडास केलो म्हणून. हांवें पयलींच सांगलेलें की हे वोट जे जाला ते आमच्या 4 मतदारसंघात 37 उजगांव आमच्या फेवरान जाल्ले आसा. कॅन्डिडेटचे व्यक्तिमत्व आनी पक्षाचें काम आनी आमचे अध्यक्ष पक्षाचे डॉक्टर श्री सदानंद तानावडे आनी हे सगळ्या लोकांनी आमकां भरपूर सहकार्य केलें. Sure them, I will do my best, whatever I can, to support them and to help them
still I am there. आमगे रुरल एरिया जो लोक आसा तो सदां गरीब आसता तांकां आमी पयली फॅसिलिटी दितले हांव म्हगेलो एसएमली पासून चड झेडपी पावर दिवपा आवडटलो सीएमान सांगितलां 75 crore आमगे टोटल झेडपीक दिला हेका आम सँक्शन केलें म्हूण काल. भारतीय जनता पक्ष आज सरकार आसा कित्येक सीट्स आयज आयिल्ले आसात तातूंतल्यान एक अशें दिसून येता की आज जे वेगळे आंदोलन सुरू आसा सरकाराच्या विरोधान ज्यो काही गोष्टी आज मुखार येतात तातूंत कांय परिणाम जाले ना, तातूंत कांय फरक पडले ना. स्टॉमनार प्रोजेक्ट डबल ट्रेकिंग सगळे प्रॉब्लेम जालो ना ताजो. न्हू विरोधकाचे म्हणणें आसा की पयशांचो गैरवापर जाला आनी सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर हितून कितें ना आमी पयशे खंय वाटूच ना आणि आमी सरकारी यंत्रणा तर खंय लायलीच ना. My first thing is to meet my people, listen to what they have to say, their concerns, and then act accordingly, not what I have in mind. Because I'm going to align my development plans along with what my people need, so that they are also not troubled. Being a woman, I would like to concentrate more on the welfare and health of the ladies of our constituency, and I will continue all the pending developmental works which come under the Zilla funds. पळय खंयच्याच इलेक्शन आमी अशें घेयना की तो सेमी फायनल क्वार्टर फायनल अशें आमी घेयना. हेजे फाटल्यान आतां म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां तेजे नंतर आमदाराची इलेक्शनां जशें जिल्ल्याक भरघोस आमकां यश येयला तसोच म्युन्सिपालिटीक येतलो आनी तेजे नंतर 22 विधानसभेच्या हितून भितर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कमीत कमी 30 आमदार घेवन भाजपा जिखतली. नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब मोहन दाभाळे वेल्ला काणक्यासून आमचे बाय नेहारिकाच्या संदर्भात वेल्ला काणकासून एक व्हडली चॅलेंज आसली की आमी कब्बार करतले म्हणून अध्यक्षाक आमच्या शेवटी मोहन दाभाळे हो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आहा. सो हें खंय तर तांकां जाण आसूंक जाय. Looking after the Mahilas, the Surakshit, the protection of Mahilas, taking care of the youth and especially senior citizens, this is always my motto and I will maintain to do this. लीड गावली फक्त कोलवा गांव हो आहा हो आदल्या आमदारान आपलो प्रतिश्ठेचो धरलो आनी जे लोकांक फ्री मतदार करून जाल्ले आसा ते जाले ना. ते फक्त ते रातचे 2 रातीक जो वापर जालो हो 3.5 वर्षाचे बीजेपीच्या त्या रुला भितर जे काम जालां आनी आमचो महेश सावंत त्याच प्रमाणे आमचो शंकर चोडणकर हे दोगांनी ह्या पंचायती भितर भरपूर काम जाल्लें आसा. त्या सिटाचेर भरपूर काम जाल्लें आसा. भाजपाचे कामूय आसा भाजपाच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो सगळ्या घराघरांत मेळ्ळेल्यो आसा आनी तेजे आमकां खुबसो फायदो आसा. आणि एक ह्या मये मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेन दाखोवन दिले की मये मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघ हो भारतीय जनता पक्षाचो बाले किल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी विशयी लोकांच्या मनान कितलो मोग आनी कितलें प्रेम आसा हें कळून आयिल्लें आसा. आनी आयज सामान्य जी जनता सांग्यावेली आसा तांकां माय बाप दिसना आनी तांकां दिसता की आमी एक खूब मोठी घोडचूक केल्ली पयले इलेक्शनान विधानसभेच्या. आतां सांगे हो खऱ्यांनीच भाजपचो बालेकिल्लो आसा आनी हो बालेकिल्लो असोच टिकोवन दवरपा खातीर आमी सतत सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन रावतले, एक बरोबर काम करतले. आनी खऱ्या अर्थानी हो आयज आमी काँग्रेसींतल्यान भाजपा प्रवेश केले उपरांत आयज हे पयलीं इलेक्शन आसा आनी हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आसा. दोनूय कार्यकर्ते जे काँग्रेसींतल्यान भाजपाक गेल्ले त्या काँग्रेस कार्यकर्ते वावरले आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आसा एकत्र रावन वावरले कारणान आयज हो शेंडाताचो विजय जाल्लो आसा. आयज लोकांनी जेन्ना म्हाका एक्सेप्ट केलो, भारतीय जनता पार्टीन एक्सेप्ट केलो, आयज म्हाका वावरपाक उमेद दिसता. कित्याक थोड्यान चिंतलेलें हो बाय जिखचें ना. First of all, I would like to thank Aam Aadmi Party in supporting me. I will, whatever I promised also, I will see that it is done. This is the first victory for the Aam Aadmi Party. We have struggled a lot all across Goa, and the whole idea is to make sure that the mindset of the people change. आणि आज वो सक्सेसफुल स्टेप हेंजिला वारार आमकां वो स्टेप मेळ्ळा. आमी हे फर्स्ट स्टेप मारला. ZP आमी बेनावली जिखोन येयले आनी एक परस मायज उरला आतां. सो दीस स्टेप इज गोइंग टू टेक अस विथ मोर मोटिवेशन अहेड ऑल ओवर गोवा. आज जरी तरी बाणाले लोकांक जरी तरी चिंतिलें की एक डिफरन्स जाय म्हूण जाल्यार आय थिंक इट हॅड टू स्टार्ट फ्रॉम बेनावलीम बिकॉज दी आम आदमी पार्टी जेन्ना पयली मिटींग जाल्ली आमची व्हडली ती बाणाल्याचो कमेस जाल्ली. बिकॉज यू नीड टू बी अ पॉलिटिशियन टू गेट इनटू ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ पॉलिटिक्स.
but he was totally new. But the full body, the family of AAP, we can call it a family, we stood together, my family, friends, neighbors, they said, we are with you, and with all this encouragement, we went forward. Hensel, how are you? Congratulations. I am so proud of you. I am so proud of you, and congratulations, Venzi, to you also and to the entire team. And now Goa has expectations from only Aam Aadmi Party. Both BJP and Congress are both discredited parties, and now you have to fulfill the hopes and expectations of the people.